आताच आम्ही हिल टॉप त्या जाग्यार सोलर लायट्स इनॉग्रेट केल्यात आणि आता आमच्या हांगा शापारा फोर्टात तोहेच 5 लायट आमचे जेटीरूय घातलेले आहा आणि 2 सोलर लायट्स आमच्या स्वामीच्या देवळाक। सो हे सगळे अंडर CSR आमचे एनफिल्ड बुलेट तेणी अंडर CSR 50 टोटल सोलर लायट्स दिल्ले आहा आणि आफ्टर दीस फायनान्शियल इयर मार्चाच्या उपरांत आनिकूय दितले म्हणून सांगला। सो तांकांय देव बरें करूं म्हणटा आणि तुमी सगळे एकठांय जाल्या म्हणून तुमकांय देव बरें करूं। थँक्यू। फर्स्ट ऑफ ऑल हांव थँक्यू म्हणटा आमचे ऑनरेबल MLA तशेंच डेप्युटी वायस चेअरपर्सन ऑफ ESG गोवा मिसीस डिलाला मायकल लोबो तांकां चड करून थँक्यू कित्याक म्हणटा की तेणी इनिशिएटीव घेवन हे जे सोलर लायट्स आहा ह्यो त्यो तेणी CSRानसून इनफिल्ड बुलेट ह्या कंपनी कडसून तेणी आपूण स्वताच फॉलोअप करून तेणी ह्यो घेतलेल्यो आहा आनी ह्यो हिल टॉपा कडेन टू वागातोर बीच वोद्रान बीच आनी तशेंच ह्या फोर्ट W हॉटेल टू फोर्ट ह्या घातलेल्यो आहा। थंय सेकंड फेसीकूय आहा आमकां जी मार्च जान फायनान्शियल इयर सोंपल्या उपरांत जातली तिका। तशेंच हांव सगळ्यांक थँक्यू म्हणटा आमच्या वॉर्ड मेंबरांक पंचायतच्या तशेंच एक्स वॉर्ड मेंबरांक थँक्यू म्हणटा हांगा येयल्ल्या बद्दल। तशेंच एक्स सरपंचांक थँक्यू म्हणटा। तशेंच आमचे जे गांव भाव आहा हांगा बिजनसमॅन आहा तांकां थँक्यू म्हणटा की ते हांगा टायम काडून येयल्ल्या बद्दल। तशेंच आमचे प्रेस मिडिया आहा तांकां हांव थँक्यू म्हणटा की तेंच्यांनी आपलो वॅल्युएबल टायम काडून हांगा येवन पब्लिसिटी दिल्या बद्दल। देव बरें करूं सगळ्यांक आनी देव बरें करूं चेअरपर्सन ऑफ वो जे हे आहा इनफिल्ड बुलेट तांकां तेंच्यांनी दिल्या बद्दल तांकां हांव देव बरें करूं म्हणटा।